जीवे सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यादी भितर चोरता आम्ही सगळी योगार दिवया आमचो यादी भितर चोरता आम्ही सगळी योगार दिवया Kalvari me nosotros amica turvato Gioia Sogicemo tomato Amicemo rai di savia Sogicemo tomato Amicemo rai di savia बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आयचे दिसाचे बलिदान आमी दिता सोपून केल्ल्या नॉलास कोविएकस देवान ताका सुरकीचे सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया आनी काळ जेसू आमकां शुभ वर्तमानान बोगसणे विशीं शिकवण दिता बोगसणे आमच्या जिवितांत कित्याक गरजेचें कित्याक आमी बोगसण्याची मनशां जावंक जाय हें जेसू आमकां शिकयता तर आमच्या जिवितांत जेन्ना कोणूय आमकां दुखयता आमी दुसऱ्याक दुखयता तेन्ना बोगसणे दिवंक आनी घेवंक जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया आनी जायते पावटी घडयेक बोगसणे दिवचे सुवातेर आमी राग घेवन घडयेक रावल्या दुसऱ्या घडयेक आमी वायट केला ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उकडास करुया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सोर बलिदा देवाक आनी तुमकां आवडलो म्हजो कुन्याव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बाकीवन सुनात सांग परवरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा आवडलो म्हज्या विनोदी सर्व पदवेता देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Risa काकलूत Risa काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत प्रार्थुया आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया सर्वेस्परा आमच्या बाबा तूंच आमचो बोरवासो आनी आमचें व्हड आमी इतलीं ओसो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो सगल्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हें आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास उठ चलयता सासनाच्या सासनान आमेन
राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. तिस्बिताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेलूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाखामोल्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोलो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सर्वेस्पर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलिजान जबाब दिलो, ओय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलों. तुजे संस्थीक हांव नोपयत कोत्तलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्यान सगल्या दादल्यांक सूत तशेंच कोयद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरजेक पातकान घाल्ली देखून नाबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्याय घराण्यांकूय हांव कोत्तलों. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेसरेलाच्या मोल्यांत जेजेबेलाक सुणी कातोलीं. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मोडटात तांच्योय कुडी सुणी कातोलीं. आनी उक्त्या मोलार मोडटात तांच्योय कुडी अंतराळावेलीं सुकणीं कातोलीं. आपले बायलेक जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबेलान केलां तशेंच आनीकूय कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केल्लें. आनी ह्या पासत इस्रायल पोरजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिस्बिताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो कालतो जालो तें तुवें पळयलां. तो म्हजे मुखार कालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुतांच्या जिवितांत ताच्या घराण्यांचेर हांव नोश्ट धाडटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. सगळीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूतचारा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच
आयज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता. तुजें चुकलां सायबा, तुका चोकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब: आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवाड. सगल्या तुजी दोया वाकांतलो सायबा. जबाब: आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कर. उद्गार. Salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy, salve svaragal soy soy. Surveți-por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जिसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातोल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोडकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस तुमी अदीक कितें करतात? अन भावार्थी लेखून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाब सुपूर्ण तशीच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आकाणी तुका क्रिस्ता. मुखाचे इत्सानू आयचे पयले वाचपान आमकां 4 मनशाची खबर मेळटा. एलिजा, नाबोत, आहाब आनी जेजबेल. आहाब आनी जेजबेल ही गो बायलां राजा आनी राणी. एलिशा एक प्रवादी आनी नाबोत म्हणटा तो एक धाकटुलो सुपुलो मनीस आसलो. ताचे एक विनयार्ड आसलो, तो थंय दाको रोयतालो, दाका मळो ताचो आसलो. पूण आहाबाक त्या दाका मळ्याचेर ताचे दोळे आसले. पूण नाबोत कसोच ताका तो दाका मळो दिवंक सोदिनासलो. आनी ह्याच खातीर ताची पोतीन जेजबेल जी एक वायट ओस्तोरी आसलेली ती आड घाराणी घालून आहाबाक जिवेशी मारता. आनीक एलिशा प्रवाद्या वरवीं देव आहाबाक एक संदेश दिवंक सोदता. तो म्हणटा, तुवें कोण केलोय तो केलोय, आतां तूं ताचें भाटूय व्हरूंक सोदताय. नाबोताचें रोगोत सुण्यांनी लेवलें त्याच जाग्यार तुजेय ती लेवतली. आनी उपरांत आमकां मेळटले जेसरेलाच्या मोळ्यांत जेसेबेलाक सुणी खातली. आहाबाच्या गोराण्यांतली ह्या शारांत मोरतात तांच्यो कुडी सुणी खातली आनी उक्त्या मार्गार मोरतात तांच्योय कुडी अंतराळा वेली सुणी खातली.
सुकणीं खातलीं. आनी भाव भयणो, आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ह्याच विशीं ह्याच जें कितें घडलां ताचे विशीं आमकां सांगता. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. जरी तर आदल्या कोरारांत आमी गेलीं जाल्यार भितर सरलीं जाल्यार थंय आमकां एक कायदो मेळटलो. आमी ताका म्हणटा द लॉ ऑफ टॅलियन, लॅक्स टॅलियन. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. हो भोव पुर्विल्लो कायदो आसलो. जरी तर कोणें तुका वायट केलें त्याच मापान तुवें दुसऱ्याक वायट करूंक जाय आसलें. ताणें तुजो हात कातरलो जाल्यार तुवें ताचो तितलोच हात कातरूंक जाय आसलो. उजवो दोळो ताणें तुजो काडलो जाल्यार तुवें ताचोय उजवो दोळो काडूंक जाय आसलो. कितेंय सुबेज करूंक जायनासलें, कितेंय उणें करूंक जायनासलें. हो भाव भयणो आदलो एक कायदो आसलो. इन्स्टंट जस्टीस. तुवें कितें वायट केलां तुकाय वायट घडूंक जाय आसलें. पूण भाव भयणो, आयज जेजू आमकां एक संपूर्ण शिकवण दिवंक सोदता. आदल्या काळार आदीं अशें जातालें, पूण हांव ही सुमूर्त सुपूर्ण करूंक आयलां. हांव तुमकां ही शिकवण आनीक पाळूंक फॉर्मेना. एक ताच्याहून बरी शिकवण जी आसा ती हांव तुमकां दिवंक सोदतां. जेजू म्हणटा तुमच्या पेल्याचो तुमी मोग करचो, तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करचो, तुमकां पिडापीड दितात तांचे पासत तुमी मागचे. आनी भाव भयणो, हें कित्याक आमी करूंक गरज? जेजू आमकां म्हणटा हें बोगसण्याचें काळीज आमचे थंय आसूंक गरज. कित्याक पयले सुवातेर जी आपल्या बापा परी तो आमकां प्रमाणीक करूंक सोदता. तो आमकां सुपूर्ण करूंक सोदता. ही वॉन्ट्स टू मेक अस परफेक्ट लायक अ हेवनली फादर. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां बोगसण्याची मनशां जावंक फॉर्मेता. कित्याक आमचें प्रमाणीकपण धर्मशास्त्राच्या फारिसेवाच्या प्रमाणीकपणा परस अदीक जावंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. भाव भयणो, जरी तर मनशा नदरेन आमी पळयल्यार बोगसणें दिवप खूब अवघड. जी वस्त ताणें केल्या ती वायट, जें आमकां दूख ताणें दिलां तें वायट अशें आमकां दिसता. पूण भाव भयणो, आमी फकत आडामासाचे मनशां न्हय. वी आर नॉट जस्ट ह्युमन बिंग्स, वी आर स्पिरिच्युअल बिंग्स. आमचे थंय देवाचो आत्मो आसा. देव आमचे थंय बिराड करता. तर आमी फकत मनशां न्हय, वी आर ऑल्सो स्पिरिच्युअल बीर. आनी जरी तर हे ओत्मीक वाटेन आमी पळयल्यार हें बोगसणें दिवंक आमकां अवघड जावचें ना. आनी भाव भयणो, आमकां कितलीं मनशां ह्या संवसारांत मेळटलीं, कितलीं मनशां आमकां नमुणो कशीं दिसतलीं जाणीं आपल्याक वायट करतल्याक बोगशिल्या. कांयच वायट परतून तांणी करूंक ना. ताणें जरी तर आमकां वायट केलां पूण वायटाक बऱ्यान ताणें फावो केला. हें मनशाल नदरेन करूंक जायना. पूण जरी जर देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा, देव आमचे थंय बिराड करता म्हूण आमी जरी तर मानता जाल्यार असल्यो करण्यो आमी करूंक पावता. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, एक बरोवपी म्हणटालो फॉरगिवनेस, यू फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज यू डिजर्व पीस. दुसऱ्याक फावो म्हूण जायते फावटी तूं बोगसणें दिना, पूण तुका शांती फावो ह्याच खातीर जायते फावटी आमी बोगसूंक गरज. आनीक आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान थोड्याच वेळान हाजीर जातलो. निमाणी उतरां जेजूची खुर्साद जाली बापा तांकां बोगोस. ते नकलो ते कितें करतात ते सुपूर्ण बोगसण्याची खुणा जेजू आमकां जालो. तर बाबून आयच्या दिसाक ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच मनाक आमी प्रश्न करुया. कोण ती मनशां आमी तांकां आजून बोगसून नात काय? कोण मनशाक म्हजें बोगसणें फावो काय? कोण मनशां थंय हांवें बोगसणें मागूंक जाय काय? आनीक ह्याच जेजू थंय आमकां बोगसण्याची मनशां जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी रिटोरींग आमी गायन गावया. C30 पान 40 आनी 5, C39 पेज 45.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मान घेवन देवा आमच्या बाबा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवणखाण स्वताच आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. बाबूंनो, ही महास्तुती आनी महाप्रार्थना आमी घेतल्या बोगसणे आनी नवसणी ह्या विशयाचेर. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकलुतसार. आमा पातक्यांक बोगसूंक सदां तयार. तुजे शी परतून येवंक तूं आमकां आपयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो कोरार. तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. बोगोर तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं कदींच मोडूं नजो तसल्या संबंदान तूंच मनशाच्या कुटुंबाक एकवटायताय. आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेचो, हो वेळ तुजे वेगीत परतून येवचो. वेळ एकामेकाक लागीं बोगसणें मागचो आनी एकामेकाक काळजांतावन बोगसूचो. आनी हे परी जेजू वरवीं नवी जावचो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक उक्ती दवरूंक आमची काळजां. सगल्या मनशाची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय आनी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक तूंच गोठाय आनी बळ दिताय. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सुर्गीच्या दोलबाराच्या एकवटान तुज्या मोगाची आमी वाखाणणी करता आनी जेजू वरवीं आमची सोडवण तुवें केल्याय तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Abarazzo sobespor tu, Zorganizosa, Volia tuja vojvova, Uzorgi tuka zoj, 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 बाबूनो, हो किरीत आनीक शुभ वेळ. कोणाक आमी आजून बोगसूंक ना, कोणें आमकां दुखयल्यार आमी कोणाताय बोगसणें माग गरजेची ह्या मनशाक ह्या वेदीचेर ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं बापाक आमी भेटोवया. बाबा, संवसाराचे सुरवेक जावन मनीस तुजे वरवीं पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदां करीत आयलें. तुज्या पुता जेजू सोवें आमी तुजीं भुरगीं. तर आतां हांगा एकटवलेल्या तुज्या पुता दुवाचेर तुजी दोयाल दीस घाल आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे पोतवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आमी सांडलोलीं आसतना आनी तुजे शी परतून येवंक आमकां बळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलोलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्गार आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं आनी एक सासवत कोरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बरोबर पास्क सोंबरूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणाक आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जातूच सगळीं रोचणां आपणा सवें बापाचे विंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सा रोगत व्हारूंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाका सोऱ्यान भरलेली काळज घेतली तुका नव्यान दिनवासलो आनी आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बावडताचो गुट पुरगोटया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जेजू आमचे पास्क आनी सोरोनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्शोनपण आमी समोर उमतां आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता देखून विस्वाशी आनी कोऱ्या देवा मनशाक तुजी इश्टागोत नव्यान जोडूंक घेतली तीच बोली आमी तुका आतां समोर पिता कोनवाळे बाबा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दोळ्याल दीस घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलोले एकेच कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक आनी फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा कडेन मोनाचे आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ काकलूत सारा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुज्या गोपान घे एक दीस सांजचे बरोबर आनी आंकवार मारेचे आनी दोरमदुता सांगाती बागीवंत कशी तुज्या बागीवंता मदें स्वर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदारान शिकयला ते प्रार्थन ह्या वेळार आमी सगळीं धीर घेवन एका ताळ्यान म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकूस आनी आमकां ताळणे पडूं पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राज ओड चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
होमियोंच्या वेळान आमी गायन गावया भाव भयणी आमी सगलीं डी सो 549 D6 page 49. सुकली उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, तुझ्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोवे आमच्या एकवटाची कुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सुबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद बोगसणे दितली आनी घेतली मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया वचूया F23 पान नोट आनी सो F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वाट करतले